बेतूल पंचायत बांदकामा वयल्यान थळावो पंच आणि बाबू कवळेकराच्या भावामदी बाचाबाची जाली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सामकारूच हो प्रकार घडिल्ल्यान ताणे हस्तक्षेप करून जाग्यारूच हो प्रकार निबायलो। थळाव्या पंच वांगड्यान पंचायत बांदकामा विशीं मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो खंय। ताणे प्रश्न विचारतकूच बाबूचो भाव हातून पडिल्ल्यान हो वाद उप्रासलो। एल्टनाच्या म्हणण्याप्रमाण बाबून तशेंच ताच्या भावान हातून पडप अयोग्य आसा, कारण बाबू आनी ताच्या भावाचो आता कांयच संबंध ना। पळयात हे कफुसांव। कम्युनिटीज करून ते प्रोसेस करतलो म्हणून कित्याक तांचे ऑन होल्डार दवरले आतां जेन्ना हे परिस्थिती चोयली सीएमान समज तरी आतां ती तरी कांय ना फॅक्ट ना जाल्यार हो तारीख आनी हे सगळे कितें 6 तारीख जानेवारीचे फावंडेशनचो प्रोसेस आसना फावंडेशन स्टोन घालपा आशिल्लें आनी हे इंचालो म्हण हे आमच्या पंचांत इंचालो म्हण ताका राग येयला एक्स आमदाराक जाल्यार म्हाका सांगाय हें कोत्यान फायल पास जाली आनी रिजेक्ट केस जाली हें तेणें 6 तारखेर जानेवारी 6 तारखेर लेईंग ऑफ फावंडेशन हें दवरलें आतां आमगे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आपल्या बरे खुशेन चोवपा येयल्लो पूण हो दांड मारता आतां हेका जालो नाका बाबू अरे तुका सांगपाक गरजू ना न्हू पयलीं कितें जालें तें